प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो पयलो आविस्वोर वोड 1 ते 18 पर्यंत। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। आविस्वोर 1। ओरोमाक सोगले रोचणे आदी सोबत आसलो आनी सोबत देवा सोवें आसलो आनी सोबत देव आसलो। ओरोमाक तो देवा सोवें आसलो, ताचे वरवीं सोर वस्तू रोचल्यात आनी रोचलेल्या वस्तू मोदें ताचे विळेक रोचून आयिल्लें कांयच ना। ताचे सोवें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड। उजवाड काळोखांत पोरजोळटा आनी काळोखान उजवाडाक जिखूंक जावंक ना। देवान धाडलोलो एक मनीस दिश्टी पडलो, ताचें नांव जिवांव। ताचे वरवीं सोगल्यांनी भावार्थ धरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो। तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयिल्लो। जो सोगल्या मनशांचेर प्रकाश घालता तो खरो उजवाड संवसारांत येतालो। तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलोलो, तरी संवसारान ताका ओळखून घेवंक ना। आपल्याच मोदें तो आयलो आनी जीं ताची आसलीं तांणी ताका मांडून घेतलो ना। पूण ताका मांडून घेतलेल्यांक ताचेर भावार्थ ठेवतेल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें। हांकां मनशा सोयंबाचे वणावणेन न्हय, मनशाचे कुशेनूय न्हय, पूण देवान जोल दिला। सोबत मनीस जावन दिश्टी पडलो आनी अशें ताणें आमचे मोदें ठिकाण केलें। ताची मोहिमा आमी देखल्या, ही बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा। दोयाळायेन आनी सोतान बोल्लोलो तो दिश्टी पडलो। ताचे विशीं गोवाय दिवन जिवावान आडधून म्हणलें, तो म्हजे उपरांत येता खरें, तरी म्हजे आदीं आसलो देखून तो म्हजेवन व्हड। अशी हांवें तुमकां जाची खबर सांगल्या तो वच। आनी ताचे दोयाळायेचें भरतेंतलें आमी सोगल्यांनी घेतलां। आशिर्वादाचेर आशिर्वाद। कित्याक समूर्त देवान मोइजेसा वरवीं दिल्ली दोयाळाय आनी सोत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्या। देवाक कोणें कदींच पळोवंक ना, पूण जो बापाच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच पुतान ताची ओळख दिल्या। प्रितीच्या भाव भयणीनो आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातशें लांब, पूण आमी आमची आयज चोत्राय आमी नियाळ ह्या आयच्या 12वी वोडीर करुया। आनी 12वी वोड आमकां कितें म्हणटा? पूण ताका मानून घेतल्यांक, ताचेर भावार्थ ठेवतेल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें। हांव पोत्तून वाचतां। पूण ताका मानून घेतल्यांक, ताचेर भावार्थ ठेवतेल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें। भाव भयणीनो, हो ताका म्हणून कोण तो? हो जावन आसा जेजू। आनी भाव भयणीनो आमी जाणो की जो कोण ह्या संवसारांत येता ताका एक बाय आसता, ताका एक माय आसता। तो आपल्या मायच्या कुसव्यान 9 म्हयने आसता आनी 9 म्हयन्या उपरांत तो ह्या संवसारांत येता, पूण ताचो पयलो जल्म जाता। पूण आमचो जेन्ना दुसरो जल्म जाता, हो दुसरो जल्म जावन आसा पवित्र आत्म्या उदेशीं। भाव भयणीनो, जो कोण देवाच्या राज्यान भितर सरता ताका 2 जल्म फावो जाता। सगलीं जीं येतात ह्या संवसारांत ताका एक जल्म जाता आपल्या पाय माय वरवीं। मायच्या कुसव्यान जल्म जाता आनी तेजे उपरांत 9 म्हयन्यांनी आमी ह्या संवसारांत येता। पूण जेन्ना आमी शिवर्तमान आयकता, देवाच्या उतराची सजमणी मेवता आमकां की जेजून आमकां आमचे पासत कितें भोगलें तें खुरसार, जेन्ना आमी ताचेर भावार्थ दवरता आनी जें जेजून आमचे पासत खुरसार घडलां, आपलें रोगत वारोयलां, आमची सगलीं पातकां आमकां भोगसणे दिल्या,
आनी आतां आमकां आमचो संबंद देवाशी घट केला, आमकां देवाची भुरगीं केल्यान, तेन्नाच की आमी जेन्ना भावार्थ धरता आतां आमी देवाची भुरगीं जाता. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ही 12वी गोड आमी आयकता, हाचो अर्थ कितें? जेन्ना आमी ह्या संवसारान येता, सगळीं ह्या संवसारान येता पांयमाय आमच्या पांयमाय वरवीं, पूण जेन्ना आमी देवाची भुरगीं खंय जाता, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ धरता, ताचेर भावार्थ ठेवतल्यांक, तेन्नाच ती देवाची भुरगीं जाता आनी आमकां तें देवाचें देणें आमकां फावो जाता. आनी भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो येता आनी आमचे भितर जियेता आनी आमची कूड आतां एक देवाचें पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता, वय आमी आमच्या पांयमायची भुरगीं आसा, पूण कोणाक नाका देवाची भुरगीं जावपाक, पूण आमी देवाची भुरगीं जाल्यार आतां जेजूचेर खरेंच भावार्थ दवरला जाल्यार, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता जाल्यार, आतां आमकां ती भूक आसूंक जाय, एक भूक आनी ताण आसूंक जाय देवाच्या उतरा पासत. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी उठ्ठा सकाळीं, आमकां ब्रेकफास्ट करूंक जाय, आमकां दनपारचें जेवण जाय, आमकां रातचें जाय, मदल्यान चाय जाय, पेज जाय, आमच्या कुडीक आमी कितलें खाता. पूण जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता, आमकां ही ताण आनी भूक लागता देवाच्या उतराची. आनी जीं कोण देवाच्या उतराची भूक तांकां आसता, तीच जावन आसा देवाची भुरगीं, तीच जावन आसा देवाची आपुरबायेची. आनी तांकां सगळें देणें पवित्र आत्मा तांचे भितर येता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी ती आपलें जिवीत सारतात. आयज भाव भयणीनो, आमी जेजूक आर्गां आनी वाखाणणी दिवया. आमी नातालांच्या दिसांनी आजुनूय आसा, पूण जेन्ना आमी नातालांची परब केल्या आनी आजुनूय नातालांच्या दिसा आमी आसा, आमी फकत आमच्या जेजूक आर्गां आनी वाखाणणी दिवया, कित्याक तो देव आसून ह्या संवसारान येयलो, आमचे पासत तो खुर्सार मेलो, पुनरुज्जीवन जालो, आतां सुर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला आनी तो आमकां फकत पळयता. जो कोण ताचेर भावार्थ धरता, तो त्याच्या उतराचेर भावार्थ धरता, ती कोण ताच्या उतराचेर भावार्थ धरता, ती जातात देवाची भुरगीं. आनी सगळें देणें, सगळें जें देवान आमकां घडोवन घालां जेजू वरवीं आमकां फावो जाता. हें आमकां फावो जावपाक आनी खरेंच जैतिवंत जिवीत जियोवपाक आयजतान ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया आनी हो थाराव घेवया की आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतल्या, आमच्या मनाची नडसणी करून ही उतर आमच्या तोंडांतल्यान उलोवन ह्यो आमी कोन्यो देवाच्या उतरा प्रमाणे करून खरेंच आमी देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिवया. आयजतान भावार्था वरवीं चलोया आनी ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.